नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। दाबोळे एअरपोर्टाचो एक्सपान्शन प्लान। पॅसेंजरांचे ट्रॅफिक हँडल करपा खातीर एक्सपान्शन गरजेचें म्हूण एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचो केंद्रीय मिनिस्ट्रीक समरी रिपोर्ट। ग्रामसभेत चर्चा करपाच्या विशयांचेर मर्यादा हाडून सरकार आंदिता लोकशाहीचो गळो। काँग्रेसीचो आरोप, काडिल्लो आदेश फाटीं घेवचो म्हूण मागणी। गोंयांत वेंचणूक आचारसंहिता भंग करपाच्या प्रकरणात दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचो तपास करचो म्हापसा कोर्टाचो म्हापशे पुलिशेक आदेश। रिजनल प्लान स्क्रॅप करात, एक्सपोजे थांबयात, दुसरे लिस्ट 50 पटीन व्हड। गोंयचो आवाज मागता जमनींच्या कन्वर्जनाची ज्युडिशियल इन्क्वायरी। आयतारा सांखळे पालिकेचे वेंचणूक। प्रमोद सावंतचे फुडारपणाखाला बीजेपीचे सांखळे विकास मंच पॅनलाक आदलो नगराध्यक्ष धर्मेश सगलानीचे टुगेदर फॉर सांखळे पॅनलाचे आव्हान। वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकरांच्या ओल्ड गोयच्या बंगल्याचो पुराय रिपोर्ट दिवचो। ओल्ड गोवा पंचायतीक बीडीओचो निर्देश। आयरिसाचे कंप्लेनी उपरांत पंचायत उपसंचालकाची एक्शन। आणि गोवा 7 प्रीमियर लीगात डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबान वास्कोक धाडायले। नवीन मेंडिसान केले हॅट्रिक। दाबोळे पॅसेंजरांची संख्या वाडटा ती हँडल करपा खातीर एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया दाबोळेची पॅसेंजर कॅपॅसिटी वाडोवपाचे प्रक्रियेत आसा। फुडल्या 2 वर्सां भितर दाबोळे सुमार 11 मिलियन पॅसेंजर हाताळपा खातीर एअरपोर्ट प्लॅनिंग करता। सद्याक दाबोळे एअरपोर्टार डोमेस्टिक आनी इंटरनॅशनल अशे दोनूय मेळून सुमार 6.85 मिलियन पॅसेंजर हाताळटात। 2020-21 म्हणसर दाबोळे विमानतळार सुमार 11.22 मिलियन पॅसेंजर इतली येरादारी वाडटली म्हूण एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान केंद्रीय मिनिस्ट्रीक कळयला। गोवा एअरपोर्टाचे म्हायती प्रमाण 2016-17 वर्सात दाबोळे एअरपोर्टार 6.85 मिलियन पॅसेंजर हँडलिंग जाला। दाबोळे एअरपोर्टाच्या सद्याचे इंटिग्रेटेड टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी पडटा। दाबोळेची फुडाराची पॅसेंजर ग्रोथ हाताळपा खातीर जुनी टर्मिनल बिल्डिंग मोडून सद्याचे इंटिग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एक्सपांड करपाचो प्रपोजल आसा। सद्याक दाबोळेक 350 केएलडी फ्रेश उदक लागता, मात एअरपोर्टाच्या एक्सपान्शना उपरांत 428 केएलडी इतले उदक लागतले ते पीडब्ल्यूडी कडल्यान घेतले। तेच प्रमाण सद्याक लागता ती 3.5 मेगावॉट लायट वाडोवन ती 4.5 मेगावॉट लागतली। नव्या मोपा एअरपोर्टाची पयली फेज 2020 पुराय जावपाची तारीख आसतना दुसरे वाटेन दाबोळेच्या एक्सपान्शनाचो प्लान चल्ला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। ग्रामसभेत चर्चा करपाच्या विशयांचेर मर्यादा हाडून सरकार लोकशाहीचो गळो हांदिता म्हूण काँग्रेसीन आरोप केला। काँग्रेसीचे फुडारी यतीश नायकान पत्रकार परिशद घेवन शेनवारा सरकाराचेर फोग काडलो। ग्रामसभेतल्या विशयांचेर मर्यादा हाडूंक काडिल्लो आदेश फाटीं घेवचो अशी मागणी तांणी केल्या। सरकाराक धारेर धरूंक दर एका विशयाचेर गोंयभर आंदोलनां जावंक लागल्यात आनी ताची चर्चा ग्रामसभांतल्यान सुरू जाता म्हूण सरकारान हो आदेश काडला अशी खर टिका यतीशान केली। ती पळय दुरुस्ती ते रुल्स आता सबस्टिट्यूट करूंक सोदता, ती फाटीं घेवची। तुम्ही ती दुरुस्ती करूंक सोदता ग्रामसभेचो आवाज काढून घेवपाक। नो, this is not an issue which is discussed in the assembly because these are rules framed under the act. You see, these rules are now put in public domain to solicit people's objections and suggestions. Our party is strongly objecting to the prohibition which this substitution seeks to impose on the freedoms of the Gram Sabha which are otherwise guaranteed under the constitutional scheme. आम्ही तांका कॉशन करतात, तुम्ही ग्राम सभेचो आवाज काढून घेऊ नका। तांका घटनेत तांका फ्रीडम दिला, घटनेन जो फ्रीडम दिला तो फ्रीडम रिस्पेक्ट करपा जाय। त्यो ग्राम सभा तुमका एक्सपोज करतात ओडीपींचेर, पीडीएंचेर, रिजनल प्लॅनाचेर, कोल इशूचेर, नॅशनलायझेशन ऑफ रिव्हर्सांचेर, म्हणून तुम्ही तांका सायलन्स करपाचे कारस्थान करनाकात। हे घटनेच्या
डोमेनात बसना हे तुमचे हाय हँडेड ऍक्ट चलपाचे ना हे आमी सरकाराक सांगता आणि फुडले कृती जी आसा ती आमची घडोवन येतली. रिजनल प्लान 2021 स्क्रॅप करात, एक्सपोजे थांबयात. एक्सपोजीचे दुसरे लिस्ट 50 पटीन व्हडले आसा म्हूण गोंयचो आवाज संघटना म्हणटा. रिजनल प्लान 2021 स्क्रॅप जायना जाल्यार एक्सपोजीची सिरीज सुरू करतले म्हूण गोंयचो आवाजान शिटकावणी दिल्या. जमनीच्या कन्वर्जनाची ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची म्हूण गोंयचो आवाज मागता. If the regional plan is not scrapped, there will be series of exposures. And believe me, it will be very damaging. We had told initially the tip of the iceberg is to ensure please scrap it. So please do away with it before the second list comes out. And the second list is almost 50 times the things what they have done is 50 times bigger than what we have just told. And the third list is taking time. It doesn't end with second. They scrap it. We say okay, fine. Please start. Open a new chapter. The citizens like us have brought to the notice that such irregularities are there. They should have immediately started investigation. They are telling us, please submit. What does it bring out? The competence of the TCP department itself. The minister should have immediately pulled up his chief town planners and said, please start investigations. आणि असली कितली आसा. जमनींचे कन्वर्जनाचे प्रकरण मायनिंग स्कॅमा परस मोठे. ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची. This scam is much bigger than illegal mining. If someone like Justice Shah can be appointed for investigating the illegal mining scam, I think a judicial commission, Goinso Awas thinks that a judicial commission of the same caliber and with similar terms of reference, especially to look into the procedural lapses. See, these are important to look into so that our governance becomes transparent and becomes corruption free. For this reason, such a commission is required, and such a commission will definitely look into the previous aberrations, the previous illegal permissions granted. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. विधानसभेच्या इलेक्शना वेळार आचारसंहिता भंग करपी वक्तव्य केल्ले केशीत दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाची चौकशी करची म्हूण म्हापसा जेएमएफसी कोर्टान म्हापसा पुलिसांक आदेश दिला. कोणाकडल्यानूय पयशे घेयात मात मत आपाकूच मारात म्हूण केजरीवालान म्हापशा जाहीर सभेत वक्तव्य केल्ले. 2017चे गोंय विधानसभा वेंचणुकीच्या वेळार 8 जानेर 2017 म्हापसा आपाचो मुखेली आनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान हे वादग्रस्त वक्तव्य केल्ले. जे दुसरे पक्ष तुमकां मतां मारत म्हूण पयशे दिता ते घेयात, सोडू नाकात, मात मत निमणे आपाकूच मारत म्हूण केजरीवालान जाहीर वक्तव्य केल्ले. और दोस्तों, अब चुनाव के टाइम बीजेपी वाले आएंगे, धौलीकर साहब के आदमी भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, पैसा लेके आएंगे पैसा बांटने के लिए. मैंने सुना ऐसा बंटना चालू हो गया. पैसा लेके आएंगे, मना मत करना, ले लेना सबसे अपना पैसा. अपना ही पैसा लूट रखा है इन्होंने इतने सालों से. और नए वाले नोट लेना, पुराने वाले नोट मत लेना. 5,000 रुपए के बोलना जी महंगाई हो गई, इस बार 10,000 लगेंगे. पैसा तीनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू के ऊपर पड़ेगा. पैसा तीनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट. या वक्तव्याची दखल घेऊन गोयचे वेंचणूक आयोगान वेंचणूक निरीक्षक आणि सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटाक केजरीवाला आड म्हापशे पुलिशेंत कागाळ करपाचो आदेश दिल्लो. म्हापशे पुलिशेन नेमा प्रमाण केजरीवाला आड अदखलपात्र गुन्यांव नोंद केल्लो. केशीचो फुडलो तपास करचो म्हूण उपरांत राज्य वेंचणूक आयुक्त जेएमएफसी कोर्टात गेल्लो. 2018चे फेब्रुवारीत म्हापसा जेएमएफसी कोर्टान कागाळदार सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटाक कागाळ निश्चिती खातीर समन्स काडिल्लो. आता फुडल्यो गरजेच्यो कायदेशीर तरतुदी पुराय करून कोर्टान म्हापशे पुलिशेक हे प्रकरणाचो फुडलो तपास करून कारवाय करपाक लायल्या. कोर्टान केजरीवालाचे तेच वादग्रस्त भाशणाची सीडी तपासा खातीरूय दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी श्यामसुंदर फट्टे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.